तुमकां खबर आसा जे स्मार्ट सिटीचे कामां चल्ल्या हे पळय ताणेच दिल्ले ते लिस्ट तातूंत 49 वर्क्स आसा हितून 49 वर्क्स आनी कशे पद्दतीन ती कामां चल्ल्या. आतां हो आज जो मूव केला आमी दिवपाचो उद्देश म्हणल्यार प्रत्येक जाणाक आपापल्या कायद्याच्या अंडर एक तांकां एक ऑथॉरिटी दिल्ली आसा आनी ते आमी तांकां कळोवन दिलां. कित्याक आज हे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा तें प्रॅक्टिकली ब्लायंड जाला काय डेफ म्हणजे तांकां दिसना आयकूंकूय येना अशांतलो प्रकार हो. हेल्थ सेंटराक कित्याक दिला आमी? पब्लीक हेल्थ एक्ट पळय आहा गोंयचो आनी रुल्स जे आसा ते पब्लीक हेल्थ एक्ट 1985 आनी रुल्स 1987 हातून कायद्यान प्रिस्क्रायब केल्लें आसा हाव दे आर सपोज टू स्टॉप दी वॉटर पोल्युशन, हाव दे आर सपोज टू स्टॉप द कंटेमिनेशन ऑफ वॉटर आनीक लोकांचे हेल्थ कशें सांबाळपाचें. सी अल्टिमेटली कितें आहा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पळय आहा, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रायट टू लायफ हे फुडें व्हरपा खातीर लोकांचो जीव सारको बरे भशेन सांबाळपा खातीर हे कायदे केल्ले आहा. सो एक जाल्यार पब्लीक हेल्थ एक्ट ते आमी त्या अर्बन हेल्थ सेंटराक कळयलां की ही तुजी ड्युटी, तुका जर खबर ना जाल्यार आमी सांगता. आतां दुसरें आमी कितें केलां, आमी डेप्युटी कलेक्टर पळय आहा ही इज ऑल्सो सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट ह्या तालुक्याचो, ताका अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC स्पेसिफीक पावर दिल्ले आहा कायद्यान. आतां कायद्याच्या बाबतीन उलयता आमी, ताका पावर दिल्ले आहा ते पावर ताणें यूज करपाक जाय. न्युइजन्स जेन्ना जाता, सुप्रीम कोर्टान सुद्दां म्हणलां डेप्युटी कलेक्टर हेज फूल पावर्स, कोणाकय ताच्यान समन करपाक जाता आनी ते न्युइजन्स बंद करपाक जाता. न्युइजन्स म्हणल्यार कितें, जे कितें घडटा आनी पब्लीक इनकन्विनियन्स जाता, पब्लिकेक एक लायफ सेफ्टी आनी कितें आसा तितून जर त्रास जाता जाल्यार ताणें ते न्युइजन्स बंद करपाक जाय. मागीर जालो तुजो CCP कमिशनर. आतां हें काम जें आसा लोकांक कळपाक जाय गोंयच्या की CCP पळय बॉडी आसा तेंचे खातीर हें काम जाता, हें आनी कोणा खातीर जावं ना. हें सिटी मिशन पळय आहा स्मार्ट सिटी मिशन तें दिल्लें CCPचे काम ताणें SPV करून ते इमॅजिन पणजीक सोपयल्लें आसा. बट दॅट डजंट मीन CCP आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी हात वयर करून बसूंक शकता. CCP एक्ट 2002 सांगता की कमिशनराक फूल पावर दिल्ले आसा कितें पळय न्युइजन्स जाता, कितें रॉंग जाता ताजेर ताबो घेवपाक. मागीर उरलो तुजो विजिलन्स डिपार्टमेंट, क्वॉलिटी ऑफ वर्क्स चॅक करपाक विजिलन्स डिपार्टमेंटाक फूल पावर आसा. मिसकंडक्ट जे जाता ऑफिसरां कडल्यान ते चॅक करपाक विजिलन्स डिपार्टमेंटाक पावर आसा. आतां विजिलन्स डिपार्टमेंटाक एक वेळा खबर आसा काय ना आमकां खबर ना, म्हणून ताकाय आमी आज लेटर दिवन कळयलां. पण हांगा एक आमकां कळून आयलां की हांगा एक टेक्निकल एक्झामिनेशन सेल म्हणून आसता विजिलन्स डिपार्टमेंटान आनी दॅट इज हेडेड बाय अ सिनियर टेक्निकल एक्झामिनर ऑफ द रँक ऑफ चीफ इंजिनियर इन PWD कॉरस्पॉन्डिंग. इतलो सिनियर ऑफिसर हांकां दिल्लो आसा एज अ सिनियर टेक्निकल एक्झामिनर. पोस्ट आसा हांगा पूण तो पोस्ट भरूंक ना, म्हणजे कोणाकूच धाडूंक ना. ताच्या सकयल टेक्निकल एक्झामिनर म्हणून आसा ऑफ द रँक ऑफ एक्झिक्युटीव इंजिनियर. पोस्ट आसा पूण मनीस ना, भरूंक ना. ताच्या सकयल असिस्टंट टेक्निकल एक्झामिनर म्हणून आसा, पोस्ट आसा पूण भरूंक ना. सो दॅट इट सेल्फ शोज हो डिपार्टमेंट जो आसा इज अ डिफांक्ट डिपार्टमेंट. पूण कायद्याच्या बाबतीन आमी आमचें काम करता. वी आर ब्रिंगींग टू द डायरेक्टर्स नोटीस दॅट क्वॉलिटी ऑफ वर्क्स जी चल्ल्या अंडर स्मार्ट सिटी आनी अमृत मिशन दॅट नीड्स अ सिरियस चॅक. कित्याक फाल्यां कितें वयर सकयल जालें जाल्यार दे शूड नॉट क्लेम की आमकां खबरच ना म्हणून. सो दॅट इज द ओनली रिजन टुडे ऑन बिहाफ ऑफ द काँग्रेस पार्टी वी हॅव सबमिटेड दीज मेमोरंडम्स.